Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Purun. Book your seat today. Limited seats available. The only main thing was film सगळ्यांक बरें करपाचें, सारकें बेस्ट दिवपाचें, 100% दिवपाचें आनी बेस्ट क्वॉलिटीचें दिवपाचें. आनी मेन म्हटल्यार गोंयान टेक्निकल एस्पेक्ट्स पळोवपाक गेल्यार खूब कमी आसता when it comes to film. So I try to give it technical sound film. ह्या फिल्मान टोटल 33 एक्टर्स आसा आनी म्हाका तरी अशें दिसता की इतले एक्टर्स आजून खंयच्याच फिल्मान घेवंक ना इन अ शॉर्ट फिल्म. सो आमचे चडशे जे सीन्स आशिल्ले ते दिसाचेच असले आनी डिफरंट पार्ट्स ऑफ गोवा आशिल्ले. म्हणजे वी हॅड टू शूट फॉर एटलीस्ट 2 to 3 सीन्स इन अ डे. 5 ते 6 दीस लागले सीन शूट करपाक. एडी टीम, साऊंड टीम आशिल्ली ती मुंबयच्यान येयल्ली. फिल्मांत एका जाणटे बायलेची भुमिका केळयतले प्रशांती तळपणकाराक बेस्ट एक्टर पुरस्कार फावो जाला. 14वो आंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ साउथ एशिया हाचे आंतरराष्ट्रीय गटान तिका हो पुरस्कार मेळ्ळा. प्रशांतीन आपले भुमिकेंतल्यान वैयक्तीक संघर्ष आनी एकसूरपणा वांगडा झुजतले बायलेची मानसिकताय खोलायेन व्यक्त केल्या अशें इफ्सा आपले सोशल मिडिया पोस्टांत सांगता. प्रशांती तळपणकारान पुरस्कारा उपरांत आपली प्रतिक्रिया उक्तायली. अजुनूय तकलेन तें फिट जायना की येदें व्हडलें आंतरराष्ट्रीय अवॉर्ड मेळ्ळें आनी तें बी आमच्या शॉर्ट फिल्माच्या हातून आन्सेसांवां. सामकें हॅप्पी. हांव मातशें आरे म्हाका मेळ्ळें आनी फिल्माचें कितें अशें म्हणून तें म्हणपाक लागलें तुका मेळ्ळें म्हणजे आमकां मेळ्ळें. शॉर्ट फिल्म एका जाणट्या बायलेच्या विशयी जी गांवांत रावता आनी ओके मध्यमवर्गीय अशी हें आसा. मे बी पयलीं ती खूब श्रीमंत आसली पण आतां तशी खूब श्रीमंत अशी ना पण आसा एकटीच आसता. सो तिजें एकटेपण वा तिजें दुख्ख ती कशी मॅनेज करता. कोंकणी फिल्मांक लोकाश्रय जाय पडटा आनी सगळे प्रोड्युसर आनी डायरेक्टर सांगता की गोंयान पिक्चरां पळोवपाक थिएटरान लोक येना. राज्याश्रयय जाय म्हणजे सरकाराची मदत जाय. सरकारानूय मातशें फुडें सरून फायनान्स दिवपाक जाय. आतां पयलीं एक फिल्म फायनान्स स्कीम आसली ती 2013च्यान बंद जाली आनी ह्या वर्सा तांणी परत ती सुरू केली. पूण तांणी ज्यो कॅटेगरी ज्यो दवरिल्ल्यो त्या कॅटेगरीन जुजे हें जें फिल्म आसा आनी खुबशीं बाकीची जी फिल्मां आसा जांकां गोवा स्टेट फिल्म फेस्टिवल जें आसा तातूंत अवॉर्ड्स मेळिल्ले पुरस्कार मेळिल्ले तांकां सी कॅटेगरीन घातला. आनी जुजेक तर 14 अवॉर्ड्स मेळिल्ली गोवा फिल्म हातूंत आनी फायनान्स स्किमीन सी कॅटेगरी केला. सो खूब निराश जावपा सारकी गजाल. आनी हे जे भुरगे आसा चडशे भुरगे आसा ते सामके यंग आसा तांची अशी निराशा जावंक जायना. आमी जेन्ना म्हणजे फायंड आवट केलें तेन्ना एक लक्षान आयलें की जे ज्युरी आशिल्ले बरे मनीस ते बरे एक्टर्स पण तांकां तसो फिल्माचो अनुभव ना आनी इंटरनॅशनल लेवलाच्या फिल्माचो तर अनुभवूच ना. सो अशें जावंक जायना न्ही. स्टेप मदरली ट्रिटमेंट काय कितें अशें दिसता फिल्मान. हे जे अवॉर्ड आसा ते डेडिकेट आमचे रायटर्स आसा एल्टन आनी मांगिरीश डायरेक्टरूय दोगांकूय समर्पीत करूंक जाय. तशेंच उमेश सरदेसाय जो आसा ताणें सुंदर म्हणजे सुंदर पदां बरयलां. ताणें स्वता एक पद गायलां. सो ताकाय हें डेडिकेटेड. आनी थँक्यू वेरी मच टू डॉक्टर संजगिरी विजू प्रोडक्शन फॉर फायनान्शियली हेल्पिंग अस. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस.